तोक्तय जेन्ना आयले पणजेन अंडरग्रावंड केबलिंग आशिल्ले सो पणजेक व्हडलेशें डिस्ट्रक्शन जालें ना यू नो एक ल्हानशें हांगा थंय जे खंय ओवरहेड केबल्स आशिल्ले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय वॉज कंटिन्युअस बाकीचे सगळे पायपलायन्स हे जाले इंटरनेट ब्रेकडावन जाले पण म्हापशा जंय मात्तूय अजून कांयच अंडरग्रावंड केबलिंग जावं ना आनी ताजो टेरेन सुद्दां असो आसा इट्स नॉट अ प्लेन फ्लॅट हे हिल आसा सो अशा टायमार तुमकां कशे त्रास जाता Electricity is not only heart of industry, it is heart of any small commercial or residential house also. आयज मातसो वेळ घरातली सप्लाय केली तर भुरगीं कसो आकांत करता तुमकां खबर आसतलें हांवें सांगपाची गरज ना. आनी जशें स्टिफन बाबान सांगलें आतां की केबल इतली सेफ आसा अंडरग्रावंड तरी हांवें खुबदां अशें पळयलां की लोक एक एकदां ऑब्जेक्शन हाडटा वायल लेईंग ऑफ केबल. सो गरज आसा की एज अ कम्युनिटी न्हू आमी सपोर्ट करपा जाय अंडरग्रावंड केबलिंग. एकदां कितें जाता जायत्या स्ट्रेच केबल घातलेलो आसता आनी बारीक स्ट्रेचाक कोण तरी ऑब्जेक्शन हाडटा आनी तो प्रोजेक्ट डिले जाता वा स्टॉल जाता. सो तशें जावपा जायना कित्याक जे बारीक युनिट्स आसा तांकां कशे त्रास जाता ते तांकांय खबर आसा बट समटायम्स 1 or 2 people फॉर मे बी वॉट एवर रिजन्स दे समटायम्स ऑब्जेक्ट. सो म्हजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांक एज वेल एज लोकल बॉडीज धाकटे लोकल बॉडीज पंचायत हे ते समटायम्स दे ऑल्सो एड टू दॅट बाय सपोर्टींग. सो एज अ कम्युनिटी आमी प्रेशर हाडपा जाय और रिक्वेस्ट करपा जाय जांचेर दोज हू आर नॉट अलाविंग अ स्मूथ एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोजेक्ट लायक हाव यू सेड की हे जो इफेक्ट आसा न्हू तो जर आमकां कमी करपा जाय जाल्यार अंडरग्रावंड केबलिंग इज द वे दॅट इज द आर डिमांड.